भावनो ह्या फावटी 2023 तारखेर 2019 आणि 3 दिसांनी जे इलेक्शन जातले हांव तुमच्याकडे एकूच मला काळजांतल्यान मागता हर एक तुमची सगळ्यांची इच्छा आसा विकास जावचो मुखार वचचें 100% वोटिंग करूया 100% मतदान करूया आपल्या घरातले आपल्या वाड्या वयले आपल्या फ्रेंडाचे आपल्या इश्टाचे हे वोटिंग 100% जावपाक जाय ह्या उमेदींतल्यान भायर सरूया गोंयकार हो सदांच इतिहास घडोवपी आसा ह्या फावटी हो इतिहास घडोवन दाखोवया की 100% मतदान करून भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले भारतीय जनता पार्टी भितर वाडटले आणि परत एक फावट तुमची सगळ्यांची सेवा करपाची संद तुम्ही सगळेजण दितले केंद्रा भितर नरेंद्र आसत जाल्यार त्या नरेंद्राकडे वचपाची वाट ह्या नरेंद्राकडे आसा हे तुम्ही सगळ्यांनी मतीन दवरचे आणि काम करचे आतंकवादाचे पुराय बेमोड करपी जर आसत जाल्यार मोदी सरकार आसतले तिसरे आम्ही सांगले भ्रष्टाचार हटाव मनमोहन सिंगाच्या कार्यकाळात ते याद करात ते म्हाका दिसता त्यांना खंयचो स्कॅम जावंक ना तो सांगात 2G स्कॅम 3G स्कॅम रेल्वे घोटाळा खेळात घोटाळा आदर्श घोटाळा म्हणजे घोटाळ्याची सामकी मोठी वंशावळीच वाचली इतकेच नाही तर जवळपास त्यांचे 4 मंत्री एक महिला मंत्री असली ती सुद्धा पाठीना ती भितर गेली गाइस तुम्ही अदरवाइज मोदीजीचे सरकार 5 वर्षाचे सरकार पळयात स्वच्छ प्रशासन तितून एकूय घोटाळा पैसा ना 5 वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांना उलोवपा खातीर एकूय उतर ना अशा पद्धतीचे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवपी मोदीजी गोंयांत आमचे सोडून साश्टीकरान खूबदां जातकर मागीर तें काम जालें वयर जालो जाता काळमोणा आज हांवें खंय तरी वाचतालो की नरेंद्र सावयकार नेवर विजिटेड काळमोणा हांव काळमोणकारां खातीर रवीजाचो प्रोजेक्ट आहलो धक्क्याक पयलो मंत्री जातकर हांवें काळमोणा प्रोजेक्टूच बंद उडयलो आनी रिमूव करून उडयलें परमिशन सगळे म्हणटाले काळमोणा रवीजा म्हणटा तो सगळे मंत्री हांगा बोल्सान घालता बोल्सान हांव वचपी न्ही हें सिद्ध करपा खातीर प्रोजेक्ट रिफ्यूज केलो एक एक्टिविस्टान थँक्यू म्हणून प्रेस स्टेटमेंट काडून आनी आतां ते प्रोजेक्टाचें कितें करप हेंय कोण सोल्युशन दिना सो अशें हांगा लोक आहात शासकीय सो ताजे खातीर तांणी बी दाखोवपाचें गरज आहा की बाबा खंय जालें कितें बरें काम नरेंद्र सावयकारान इनिशिएटीव घेवन एक पाकिस्तानी भुरगें जेजे आवय बापूय डायवोर्स जाल्ले ताका पासपोर्ट रिकॉर्ड टायमान घेवन एक प्रोएक्टिव्ह MP म्हणून देशाचे 540 व्यक्तींनी एक असो आहा हें सिद्ध करून दाखयलें आहा कितल्या गोंयकारांनी ताका कॉंग्रॅच्युलेट केला तशेंच मडगांव शहरातूय बी तुम्ही स्मार्ट सिटीचो दर्जो दिवचो आणि तेच स्मार्ट सिटीची हे हांगा एक्सटेंड करचें अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करता म्हाका दिसता हे दोन जे पळय मेजर मुद्दे गार्बेज आणि स्मार्ट सिटीचो आमकां स्टेटस दिवचो हे आमचो सरकार प्रेझेंट सरकार प्रमोद बाब सावंत आमचे CM आणि जे आमचे निवडणुकीक बसल्यात नरेंद्र बाब सावयकर जावं आणि सगळे जे पळय हांगा सरकारातले उच्च स्थळाचे मंत्री आसात जे जे त्या पोझिशनाचेर आसात तांणी ताजी नोंद घेवची आणि आमी जी पळय ही सजेशन्स दिल्या ताजे एक सिरियस हाजेर विचार करचो आणि तातूंतल्यान ती आमची सजेशन्स मान्य करून आमकां योग्य तो मार्ग काडून दिवचो अशी म्हाका तांचे कडेन विनंती आसा।